आयतारा गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी ताळ्यांचो आयतार व्हडा भावार्थान मनयलो. हड्डोणे इगर्जे तय चुट्टाच्या आयतारा निमतान प्रार्थना आनी मीस जाले. पाद्रीन चुट्टांचेर बेसांव घालून पुरसांव काडून इगर्जेन प्रवेश केलो. RDX खातीर हळदोणच्यान जोसेफ फर्नांडीस. Today, many people welcome Jesus in Jerusalem with great devotion, with great enthusiasm. A few days later, the same people will shout, "Crucify him, crucify him." This goes to show that very often we live our faith without reflection, and so we are not quite consistent. Palm Sunday invites us to reflect more deeply on our faith. What is the meaning of this palm? In those days, the people would express their joy by waving palms. For example, some people express their joy by throwing their caps in the air. So waving palms precisely to welcome somebody was a sign that that person's coming was a source of joy for them. आयज आख्खी पवित्र सभा ताळयांचो आयतार वो पाम संडे समोर रमतात आनी खेरीत भाशेन ही ताळी कुडायता जोयत विक्ट्री जे जेजून जोयत पातकां वयर हाडलें जें जोयत ताणें पिडेस्तांचेर वो पिडीचेर हाडलें. आमी जेन्नाय खंयसरूय गेमीक वेता वो खेळ पळोवपाक वेता एक टीम आपलो फेर घेवन आसता की दाखयता जोयत. आयज जेजूची खुणां म्हणल्यार जेजू जोयत लोकांनी ताळयो हाडल्यो आनी एक भशेन ताळयो घातल्यो कपडे घातले दाखोवपाक जेजू राजा जेजूचे जोयजूकार केले. खरेपण जेजू राजा आसलेलो जेजून जायतें बरें केलें आनी हाका लागून जायतो लोक ताचो पाटलाव करतालो. आयज राजा पवित्र शुक्राराक ताका क्रुसार मारतले हें आनी कितें काय. आयज राजाचे जोयजूकार केले पवित्र शुक्राराक तोच लोक म्हणटा ताका क्रुसार मार. कारण जुदेव आनी फारिदेव तांकां हुस्कायल्ले की हो मनीस देव निंदा करता हो मनीस लोकांक हुस्कायता. आयज जेजूच्या द्वैताची परब समोर उरतना खेरीत भाशेन आमी ह्यो ताळयो घरांत व्हरता घरांत दवरता कारण आमकां जोयत मेळचे खातीर आमी वायटाचेर झुजूंक आमी पातकांचेर झुजूंक जेजून आपल्या मरणा वरवीं आमकां सोडयलीं जेजून मरणा वरवीं आमकां पातकांतली मेकळीं केली. तर मोगाळ भाव भयणीनो आयज तावन आमी जेजूच्या कोश्टान वांटो घेता वो कोश्टाच्या आमी सुरवात दिता. आमचे कोश्ट त्रास सगळे जेजूच्या हातान घालुया आनी भावार्थान तांकां फुडो करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बोड मागुया.